Sawat, brought to you by BSC Textile Mall, Belgavi. Co-sponsored by Panchamrita Industries, Shriram Innovation, Shri Balaji Hardware Gallery, Sunil Textiles, Poddar Jewelers, and Prabhudesai Electronics. Biggest festive offers buy one get one free. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी। 5 दिसांच्या गणपती कडेन आडपय विसर्जनाक जशी लोकांक वचपाची उमेद आसता तशीच 7 दिसांचे गणपती म्हणटकीत लोकांक उमेद आसता ती कुमारजुंव्यां सांगडाक येवपाची। सांगोड म्हणटकीत जेन्ना 2 होडी वांगडा बांदतात तेका सांगोड म्हणटात आनी हांगासर कुमारजुंव्यां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की अशा तरेन ज्यो होडयो आसा त्यो जोडून हांगा सांगड करतात आनी तेजेर मेन तेंचो सांगड आसता तो देवीचो सांगड आनी थंयसर मागीर तेजेर गणपती आसता तेजें विसर्जन जाता आनी तो सगळ्यान पयलीं त्या गणपतीक मान आसता हांगासर विसर्जनाचो। तेजे फाटल्यान मागीर जे गांवची वेगवेगळी क्लबां आसा ते एकठांय येतात आनी हांगासर ते सांगडाचेर म्हणजे सगळ्यो होड्यो आसा त्यो जोडून सांगडांचेर ते वेगवेगळी चित्रां करतात आनी तेंचें मागीर कॉम्पिटिशन आसता। तर ह्या वर्साचो 2024चो सांगोड आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। आता हो सांगोड म्हणलो काय हांगासरले जे भुरगे आसा हांगासर वेगवेगळी क्लबां आसा आनी त्या क्लबांचे हांगासर जी चित्रां आसा ते सांगडाचेर करतात आनी मागीर हांगासर तेंचे कॉम्पिटिशनूय जाता। हांगासर आमकां आतां सद्या ह्या क्लबाचे भुरगे, तुमच्या क्लबाचें नांव कितें? बॉयज ऑफ चिंचेश्वर। बॉयज ऑफ चिंचेश्वर। हे फावटी तुमी कसले कितें चित्र केलां? आमी केला ते जलंधर महादेव युद्ध। हां हां हां। सो म्हाका एक सांग, आता एवरी इयर कॉम्पिटिशन आसता तुमचे सगळ्या क्लबा मदीं तुमचे कॉम्पिटिशन जाता आनी मागीर तितून कोण बरो आसा तेका प्रायजाय मेळटा, पूण अशें तुमकां जायना की बाबा आपल्याक हे वर्स प्रायज मेळना फुडले वर्स ती उमेद कमी बी जाता, तशें कितें? ना तशें कांय ना। तशें आमी एक आहा प्रायज हे कॉम्पिटिशन म्हटल्यार आतां रिसेंटली एक 7-8 वर्सांक जाला। त्या पयलीं उमेदीन आमी करताले। आतां काय प्रायज म्हणटा ते ह्याच वर्सा म्हाका दिसता 1 लाख रुपया प्रायज हे जाला। सो त्या पयलीं काय प्रायज म्हणल्यार व्हडलें अशें हें नासलें, पण सगळ्यांची एक आमची एक ग्रामदेवीच्या हितून गणपतीचे विसर्जन एक मोठे उमेदीन आमी सगळे ह्या सांगोड उत्सवान आमी पार्टिसिपेट जाता। आता आयज तुमचे हांगा चित्र आमकां दिश्टी पडटा। सांगोड म्हणटकीर 2 बोटी जोडून होडे जोडून ते करप आसता, तुमच्यो 3 दिश्टी पडटा म्हाका। ना ते कशें आहा, जे प्रोविजन म्हटल्यार जे सांगडाचे कितले पार्टिसिपेंट्स आहा मागीर कशें तूं फ्लोट तयार करता त्या प्रमाणे त्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे ते आमी 3 होडी बांदले। कितले दीस लागता तुमकां हे तयार करपाक? हे करपाक म्हटल्यार आमी एक 2 दिसान करता। 2 दिसान करता। आता चित्रां दिसता आमकां, तितून मागीर जे हरशी चित्ररथ आसता शिगम्यांक आमी पळयता तितून सगळे आर्टिफिशियल आसता। हितून तुमचो जो सांगोड जाता तितून चित्रांय आसता, प्लस तुमचे जे क्लबाचे मेंबर आसता ते सुद्धा वेगवेगळी सवंगां घेतात आनी थंय हेजेर आसता। म्हटल्यार हो सांगडाचो जो कल्चरूच आहा तो कशें फिजिकल म्हटल्यार कशें मनीस हे ते जावन रंगोवन येता पयलीं, आनी हे एक थिमाच्या प्रमाणे तेजे चित्र आमी ना तो थिमाच्या हेज्या प्रमाणे ते चित्रां करता आमी। आता तितून एक आमी गजाल पळयता, कॉम्पिटिशन जालें म्हणटकीर खंय तरी एक कडूपणां येता खुबश्या जाणां मदीं की बाबा आपूण एक अशें करप तशें करप, तशें कितें हांगा घडटा? ना हांगार ते कांय ना, कित्याक कॉम्पिटिशन इट इज अ पार्ट ऑफ हे, पण एक उमेद आहा पळय ते उमेदीचे उत्साह आहा तो तुका कॉम्पिटिशन हेका कांय ना। सो हे फावटी तुमी जलंधर जाल्या, सो हो गेटअप करपाक मागीर तुमकां सगळें चिंतचें पडटा न्ही कशें करप कितें करप? पयलीं मातशी बारीकशी स्टडी करची पडटा त्या प्रमाणे आमचे कोण एक्सपर्ट आहा पयला तेजे कडसून आमी एडवायस घेता
पण मायथॉलॉजिकल कोणाचे ज्ञान बरें आसता पयला तेंचे मातशें एडवायस घेवन तेका मागीर कसो पेंट करप कितें करप मागीर बाकीच्या भितर डिस्कस करून मातशें आमचें इम्प्रोवायजेशन आसता भितर मागीर आमचे आर्टिस्ट आसा तेंचें इम्प्रोवायजेशन. तितूनच आमी पळयता की नाटकान काम करप आसता तसोच एक हांगासर तुमी पार्ट घेवप जाता. जागोरानूय आमी पळयता तितूनय कला आसता. हांगासरूय जेन्ना तुमी आतां हो कॅरेक्टर करतात जलंधर आतां तुमी जाल्या सो तो कॅरेक्टर कसो कितें तोय समजून घेवचो पडटा आनी तशा तरेनूच तुमकां एक्ट करचें पडटा. हें कशें कितकें हें आसा सारकें तो तुका कॅरेक्टर करच्या पयलीं एक्च्युअल तुका तेच्या फाटल्यानची कितें हिस्ट्री मायथॉलॉजी आहा पयला ती रीड आउट करची पडटा. ती रीड आउट केल्या उपरांत तुका तो समजता की कसो आसता तो. सो त्या अकॉर्डिंग टू दॅट तुवें तें पोर्ट्रेयल करचें पडटा. सो भितर मातशी स्टडी सांगडाक भाग घेता. आमी हांव म्हाका दिसता भुरग्यापणानसून वयता मदीं 1-2 वर्सां चुकला आसतलो. म्हाका आतां 34 सो ऑलमोस्ट एवरी इयर आमी पार्टिसिपेट करता. मोस्ट प्रॉमिनंटली हांव रावण करतालो. ह्या फावट मातशें कितें चेंज म्हणून म्हळ्यार नेगेटिव्ह अवतारूच आसता काय पावरफूल आसता पयला सगळ्यान चड तो करता. सो डॉमिनेटींग आसता पयला तो. ओके तितूनच आमी पळयता की टीम वर्क जाय पडटा कारण टीम वर्क व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॅरेक्टर्स आसता तो कॅरेक्टर कोण खंयचो जातलो हें चिंतचें पडटा तेन्ना कशें कितें जाता. सारकें टीम वर्क हांगासर व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक सांग पळय हे एकट्यान 2 जाणां करपाचें न्हू. कित्याक सांग 50 तरेचें काम आसता. एक प्रॉप्स करपाचे मागीर तो पेंट करपाचो हे तेजे वयर घालपाची वस्त्रां करपाची ती पोंदोळ हाड बांद ते मागीर ते उपरांत थीम डिजायन कर ढोल हाड ते वाजय. सो अशें भरपूरश्यो कितें गजाली एकत्र करून त्यो आमी एक्झिक्यूट करच्यो पडटा. Biggest festive offers by 180 इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी इसकी क्या गारंटी? सब गायब. इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी. अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए. बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में. BSC द टेक्सटाइल मॉल तिलकवाडी बेलगावी. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. घरातल्यांची आवड निवड सांभाळपाची, प्रत्येकाच्या आरोग्याची काळजी घेवपाची. केन्नाय चूक घडटा ती हांसून व्हरपाची. तातूंत म्हज्या स्वता खातीर संवड काडपाची. शेवटी जबाबदारी ती घर चलोवपाची. ह्या सगळ्यान म्हाका साथ आसा फक्त प्रभुदेसाय इलेक्ट्रॉनिक्सची. प्रत्येक घरा खातीर, घरातल्या प्रत्येका खातीर प्रभुदेसाय इलेक्ट्रॉनिक्स. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगांवच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटयात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. तुम्ही चिंतता आसतले आमी सांगडा मदींच खंयच्या पेंट शॉपान पावले काय म्हणून. हो पेंट शॉप न्हू जाल्यार हांगासर जे कोण कॅरेक्टर जातात तांकां हांगासर अशे बॉडी पेंट हांगासर करता. आमी पयला आसतले की शिगम्याक जे थंयसर चित्ररथ जाता तांकां जो बॉडी पेंट कशे तरेन करता तशेंच हांगा जे मनीस आहा जिते जागते जे मनीस आमी म्हणटा तांकां हांगासर पेंट मारप चालू आसा. तुमी पळोवपाक शकता आमच्या वांगडा हांगा कलाकार आसा शुभा जो हांकां हांगासर पेंट मारता. आमकां दिसता तुमी जर पळयत थंय बारीकायेन जे काम चल्लां तेंचे सारखे जे शिगम्याक जे फ्लोट्स जाता तितून कॅरेक्टरांक कशे कलर आसता तशेंच जित्या जागत्या मनशाक हांगा कॅरेक्टर कलर करप चालू आसा. शुभा आयक केन्नाच्यान करता तूं हे पेंटींग बी? पेंटींग आता झाली 4-5 वर्सां. 4-5 वर्सां जाली. सो मनशाक अशे तरेन हो स्प्रे पेंट मारपाक सोंपें काय कशें कितें? तशें पळोवंक गेल्यार आमी पयलींच्यानूच पळयत येयला न्हू आमचे सिंगर जाल्ले. ना कारण आमी फ्लोट्साक पळयता शिगम्या फ्लोट्साक
जे तुम्ही कॅरेक्टर करता तेका असोच पेंट असता आणि हांगा स्वतः जे मनीस आसा तांकां तुमचे पेंट मारप चालू आहा. हे पळोवंक गेल्यार तशें आमचे फ्लोट्सांनी आमी येयला हांगा मेन आमी फ्लोट्सूय करता न्हू सो तेच आमी हांगर इम्प्लिमेंट केल्ले. आता तो कॅरेक्टर करप म्हणल्यार कलर कशे चूज करता तुम्ही मागीर? कलर म्हणजे सगळे आता प्रॅक्टीस करून येयला सो ते आता ऑटोमॅटीक येता. कसलो कलर हो एक्रेलिक कलर. एक्रेलिक तो धुल्यार वता? हय धुल्यार वयता आनी डिस्टेंपर आसता. काय मागीर अशे उरता बीन ह्याच कलरान? ना ना रोकडे धुल्यार वयता ते. पूण अशे कलर करता आसतना कसल्यो कसल्यो गजाली तकलेन धरच्यो पडटा तुमकां? गजाली म्हटल्यार अजून पर्यंत तरी आमकां कांय अशें बॉडी इन्फेक्शन तशें अजून पर्यंत कांय धरना. कलर मॅचिंग करता तेका 4-5 तरेचे कलर मारले तुम्ही तो टेक्स्चर दिवपाक. आता हे केन्नाच्यान तुमकां अशें चिंतचें पडटा की होच कलर तुमकां सांगलें ते प्रॅक्टीस करी येयले त्या कारणान जाता. म्हाका सांग तूं कोण जाला? आमी राक्षस सगळे. राक्षस जाला. हरशीं लोकांक भुरग्यांक जावं देव जावपाक आवडटा, तूं राक्षस जाता तेन्ना कशें आमी केलें? वार्षिकूच राक्षस जालेले न्हू त्या खातीर आमी आतां अशेच राक्षसूच कळ्ळें. पूण अशें दिसना केन्ना की देवूय जावचें म्हणून? दिसता पूण कित्याक आमचे बरे बरे भुरगे आहा न्हू कलाकार ते जाता न्हू. पूण राक्षसूय जावप हेका कला जायत पडटली. तेवूय सारकी तेवूय कला जाय पडटात. पूण केन्ना अशें दिसलें ना देवूय जावपाक मेळतो म्हणून? तया दिसता न्हू कित्याक आमचो बरो सांगड जाता न्हू कुमारदेचो. आमचो एक सांगड म्हटल्यार तो एक हे कशी कला कशी आमचो टीम वॉटीफाय म्हणजे ती आमचो एक राहुल भैया आसलो तेणे तो आमचो सांगड केल्लो सो तो आमी थंय क्लब हो टीम वॉटीफाय तो तसोच चालू केला. पूण आतां राक्षस सुद्दां जावपाक तुका एक कितें तरी चिंतचें पडटलें की राक्षस जाल्यार आपूण असो करतलो. ती केन्नाच्यान तयारी करता तूं असो? ती असो म्हणजे आमचे कांय ना ऑन द स्पॉट सगळें जाल्लें. हय तशें कांय कला सगळ्यांच्या आंगान हय कला सगळ्यांच्या आंगान. नंदकुमार शेठ पंच मेंबर कुंभारचो हो आमचो शांतादुर्गा कुंभारचो देवीचो सांगोडोत्सव जवळ 200 वर्सां देवीचो हो सांगोडोत्सव हांगासर साजरो जाता. 7 दिसांचो गणपती जो शांतादुर्गा कुंभारचो देवीच्या देवळान जो पुजा केल्ली वयता तेचे 7वे दिसा हांगासर सांगोडोत्सवाच्या रुपान विसर्जन जाता. आनी ह्या सांगोडोत्सवाक सगळे गांवचे भुरगे भाग घेता. पयली सांगोडोत्सव म्हटल्यार फक्त एक आमचे जे पारंपारीक जे कुंभारजो एक बेट असल्या कारणान जे हांगासले आमचे पारंपारीक जे मच्छीमार बांधव आसलेले ते एक निसर्गा पासून जे कितें गोष्टी मेळटा तेज्या हितून हांगासर आपली कला त्या हितून दाखयताले. पण कालांतरान विजय पंचायत कुंभारजुआन इनिशिएटीव घेवन हांगासर सांगोडोत्सव थंयसरच स्पर्धा करपाक सुरवात केली आनी तेन्ना पासून हांगासर एक अशे देखावे जशे शिमगोत्सवाक जशे देखावे जाता तशे देखाव्याचे स्वरूप ह्या सांगोडोत्सवाक येयले. आणि आयज असो हो सांगोड मोठ्या प्रमाणात हांगासर साजरो केल्लो वयता. 101 तरेचे हो सांगोड म्हाका दिसता गोंयान एकूच असो जाता की तशेंच विसर्जन ह्या तरेचे विसर्जन आमकां आयज हांगासर पळोवंक मेळटा. सगळ्यांनी मोठ्यान म्हणूया गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, मंगलमूर्ती, मंगलमूर्ती. एकशे 32 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली रुपेरी परंपरा. खास गणपती निमित्त गोवेकरांसाठी चांदी आणि हिऱ्यांचे दागिने. किसना पारंपरिक व नाविन्यपूर्ण डायमंड दागिने. लगलगत्या आभूषणाचा रुपेरी संगम. पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Shriram Innovation, a leading and trusted name in designer hardware for your stunning villas,
apartments, and homes. We have a wide range of designer hardwares, vinyl and plywoods spread up into 14,000 square feet showroom at Belagavi, Karnataka. Shri Ram Innovation, Mahatma Phule Road, Shahapur, Belagavi, Karnataka. Shukra Diamonds, Gold and Silver. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम. अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. गोंया हे सगळं कल्चर हेरिटेज जे आमी जे दायज म्हणटा ते इतले रीच आसा पूण लोकांक खबर ना. हांगा येतकर ज्या तरेन हो सांगोड उत्सव साजरो जाता इज व्हेरी युनिक and it adds to the culture and festivities of our particular and traditions of our state. गोंयकारपण कितें तें हांगा येतकर कळटा आनी तेंच गोंयकारपण आमी आज भायर लोकांक दाखोवपाक जाय. जेन्ना आमचे गोंयकार आमी म्हणटा अतिथी देवो भव टुरिस्टांक आपयतात जाल्यार टुरिस्टांनी हो एक्सपिरियन्स करपाक जाय. कोविडाच्या मागीर आमी रिजनरेटिव्ह टुरिझम सुरू केली. रिजनरेटिव्ह टुरिझमांतल्यान एकादश तीर्थ सुरू केली आनी स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर भर दिता आसतना ते आमचो शिगमो आनी कार्निवाल सोडलो जाल्यार चिखलकालो बाकीचे कितलेशेच उत्सव आमी ताचेर जागृताय हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी तसोच सांगोड उत्सव. आमचोय प्रयत्न आसता की टुरिझम वाडयता आसतना इन्क्लुझिव्ह करचें. हांवें सरपंच आनी आमदाराक म्हणलां की ज्या तरेन एम्प्लॉयमेंट तयार जावंक शकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावंक शकता ताजेर भर दिलो जाल्यार टुरिझम हांगा आयले पर्यटन जाल्यार हांगा तांकां एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो. हाजे फुडें तांचे कडेन उलोवन जाता जाल्यार जबाबदारीन कशें काम करपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं बाकीच्या हातून आमी करतले. ही प्रथा इतली वर्सांची लोकूय येवन तातूंत भाग घेतात ताचे खातीर आमचें कर्तव्य आसा सरकार म्हणून बरोबर रावन ते प्रमोट करप. सांगोड उत्सव जो आमचो आसा हो आमी एक बरो तरेन आमी एक ह्या पावटी ऑर्गनायज केल्लो आसा. तुमी पळयला आसतले आमच्या जे कलाकार कुमारजुंवेचे आसा भुरगे ते खरेखरच एक बरे आर्टिस्ट आनी बरे कला आपली सादर करता. तुमी आतां पळयला आसता कितल्या हजारांनी आमी मेजूंक शकना. टील हांगासान थापणा पर्यंत ब्रिज पर्यंत सगळ्याक लोक जमलेले आहा जाल्यार कितले हजार ते मेजूंक शकना. पण ह्या भुरग्यांक आमी प्रोत्साहन म्हणजे बरे एक टॅलेंट आपले भायर दाखोवपाक लागून आमी तांकां एक बरो उत्साहीत केल्लो आसा. आमच्या गांवांत जे आमच्या कुमारजुंवे गांवांत जे हे फेस्टिवल करता स्टेट फेस्टिवल जरी जालें जाल्यार सगळो रायट आमच्या मनशांक दिवचो इतलेच माझी मागणी. आनी आमी एवरी इयर हे कशें प्रमोट करूंक जाय, कशें हेजे पेक्षा बरें करूंक जाय हेजेर आमी सातत्याने भर घेता. हे जर आमी आतां पळयतलो जाल्यार आमी कंटिन्युअसली 1 म्हयनो जालो हेजे 1-1.5 म्हयनो जालो आमी ह्या सांगडाच्या फाटल्यान लागलेले आसा की बऱ्या तरेचो ह्या फावटी आमी एक बरी सुंदर कला दाखयतली. कारण आमची देवीचो जो गणपती आसा ते आयज विसर्जन करता 7व्या दिसाचे. त्याच बरोबर आमी एक सारखे बरे दबाज्यान उत्साहान असो सांगोड उत्सव गोंयान आनी खंयच जायना हो आमच्या कुमारजुंव हितून जाता, कुमारजुंवान जाता, आमच्या कुमारजुंव मतदारसंघात जाता.
2024 देवी शांतादुर्गा कुंभारजुंवे करिणाचो जो सांगोडोत्सव जाता कुंभारजुंव्या, त्या सांगोडोत्सवाची हांगासर सांगता जाली. वेगवेगळी जी क्लबां असतात कुंभारजुंव्याची, तेंच्यांनी हांगासर कशा तरेन तयारी केली आनी कशा तरेन तेंच्यांनी हांगासर पार्टिसिपेट केले ते आमी तुमच्या मुखार घेवन येयले. हांगासर एक इन्सिडन्सूय घडलो की जो मेन देवीचो सांगोड आसता तो बुडलो, पूण देवीच्या कृपेन हांगासर जे सांगडाचेर जे लोक आशिल्ले तांकां कांयच जावना आनी दर वर्सा प्रमाणे जे लोक हांगासर येतात जावं जे लोक हांगासर रावतात आनी जे पार्टिसिपेट जातात ते हांगासरल्यान एक बऱ्यो यादी घेवन हांगासरल्यान ते गेले.